ब्रुटल अटॅक ह्या घटनेचो आमी गोंय प्रदेश युवा काँग्रेस निशेध करता. लेस्टर डिसोजा तेजो बापूय, सेबी डिसोजा तेजी आवय टिना डिसोजा ह्या तिगांयचेरूय जाल्लो अन्याय तांकां न्याय मेळचो. ऑर्गनायझरांनी लेस्टर डिसोजा आनी फॅमिलीक कंपेन्सेशन दिवचें, फायनान्शियलूय दिवचें. एट द सेम टायम ताका जो मेंटल जो ताका टॉर्चर जाला, बाकीचे जे ताका खर्च जाला तो ऑर्गनायझरान ताका दिवचो पडटलो. वेळ आयलो जाल्यार यूथ काँग्रेस आनी संपूर्ण काँग्रेस परिवार गोंयचे जनतेक अपील करतले, जे FC गोवा फॅन्स जे आसा हाका अपील करतले आनी फुडली जी मॅच जी खेळिल्ली वतली ह्या मॅचीचेर बहिश्कार घालपाची आमी हांगा जाहीर पत्रकार परिशद घेवन मागणी करतली. नुवें ग्रामसभेतूय ह्या घटनेचो निशेध केलो. सारकी कारवाय जायना जाल्यार गोंयचे फुडले ISL मॅचींचेर बहिश्कार घालचो म्हूण ग्रामसभेन उलो मारला. Today we strongly condemn the act what has happened on Pathoda Stadium. आमच्या ISL मॅचीक जे फॅमिलीक अंजुना फॅमिलीक असॉल्ट केलो. सो आयज आमी पंचायतान रेजोल्युशन घेयलां, कित्याक आमचे खूब जाण गोंयचे नुवेंचे भुरगे ISL जावं खंयच्या क्लबां खेळटाय आनी दॅट इज देयर प्रोफेशन. आनी तेका लागून आमगे जायत जाण सपोर्टर फ्रॉम नुवें दे गो टू वॉच द मॅचीस. आनी एसो इन्सिडंट मुखार जायना जावपाक वी हॅव टेकन द रेजोल्युशन टू कंडेम दीस एक्ट एंड वी वॉन्ट टू नो द फॅक्ट एंड हू आर द पीपल हू आर इन्वॉल्वड, whether they were real policemen, whether they were hired bouncers or what, because we know this FC Goa is run by now Jaydev Modi. जरी तर हे फुटींग व्हेरीफाय करून तुम्ही कोण गिल्टी तर हें कोणाय जायत, कोणा गिल्ट्याक पनिशमेंट दिनाय जायत. हांव मागता सगळे आमगे गोंयकारां कडेन हात जोडून फुडली मॅच FC गोवा आहा जायत फकत आमगे गोंयकाराक हे भाशेन एसल्ट करून कोणें मॅच न्हू बॉयकॉट करपाचें आनी आमगेली एक युनिटी दाखोवपाची. आमी एक युनायटेड आहाय. आमगे गांवांत गोंयच्या भुरग्याचेर ही अत्याचार जालो म्हणून हांव मागता सगळ्यांनी युनायटेड जावन ही मॅच बॉयकॉट करपाची, जरी तर हेजेर एक्शन जायना जाल्यार. आयतारच्या ISL मॅचीक केरळांत गेल्ल्या गोंयकार फॅन्सांनी ही ट्रीप लेस्टराक डेडिकेट केल्या. आतां लेस्टराक मडगांव हॉस्पिसियोंतल्यान म्हापशां प्रायवेट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.